जे विरोधात आपण काम करतलो म्हणून सांगतात ताका शोकॉज नोटीस ना. ह्यो जे प्रकार तू पळयशीत न्हू आता कशें आहा एक्शन जावपाचें तू विसरूनच चल. हो जो प्रोसेसूच जो जाला पळय कमिटी काडप आता ते कमिटीचेर शिस्तभंग कमिटी तेंच्यांनी काडल्या. त्या शिस्तभंग कमिटीचेर जे कोण मनीस आसात तांकां खरोखरूच शिस्तभंगाचेर कारवाई करपाची कुवत आसा काय कितें? कोण हे मनीस? एक सिनियर पार्टी मॅन म्हणून कोण तरी त्या शिस्तभंग कमिटीचेर आसूंक जाय. एक जर सामके डिफॅक्टो म्हणून जर प्रताप सिंग राणे आनी जॉन फर्नांडीस सोडलो आनी जितेंद्र देशमुख आता सगळे ज्युनियर आसा. आता हे ज्युनियर लोक ह्या ज्या लोकांनी काँग्रेस पक्ष ह्या राज्यात वाडयलो, जे लोक काँग्रेस पक्षाचे पुढारी म्हणून ज्यांचे चित्र आसा त्या पुढारींचेर हे काल सकाळी येयल्ले भुरगे हे तेंचेर शिस्तभंगाची कारवाई करतले. हे कितें चल्लां प्रमोद? हो प्रकार जर तू पळयशीत न्हू हे सगळें गेल्यार तू आयज फर्स्ट टायम गोंयान अशी परिस्थिती जाल्या की ऑब्वियसली जेन्ना एखादें सरकार सत्तेर आसता त्या सरकारच्या समर्थनार्थूय लोक असतात आणि विरोधान कांय गोष्टी सरकारच्या आवडनात. पूण त्या लोकांक खंयच्या तरी आपल्या पक्षाचो आपल्या विरोधी पक्षाचें नेतृत्व जाय पडटा. आयज लोक आसात पूण नेतृत्व ना. सरकारच्या विरोधान उलवणारे सरकारच्या विरोधान असंतोष व्यक्त करणारे लोक आसात पूण तांकां आधारूच ना. कोणाचोच आधार ना. अशी बिकट परिस्थिती झगडटा. आणि हे जे प्रकार नोटिश्यो हांव ह्या सगळ्या गोष्टींकडे काँग्रेसीच्या शिस्तभंगाची नोटिश्यो धाडल्यो त्यांच्याकडून ह्या सगळ्या गोष्टींकडे हांव निव्वळ पोरखेळ ह्या नात्यान पळयता आणि कांयच ते जावपाचें ना. आमी म्हणे सुरवातेक की सान्न घेवन भायर सरलो म्हूण जॉन पूण एटलीस्ट सान्नीन कोयर काडटना बाबा हांगा हें सोडया आनी हें व्हरया अशी एक चॉयस आसता. ही सान्न घेवन आनी व्हॅक्यूम क्लिनर चड दिसपाक लागला. हय काय उरूच ना न्ही. कारवाय म्हणजे कितें? कारवाय आतां कारवाय करतलो कोणाचेर? सगळ्यांचेरूच जर कारवाय गेली जाल्यार उरलो कोण? फाटल्या दिसांनी प्रताप सिंग राणे एके वेगळे प्रेस कॉन्फरन्सीन उलयतालो म्हणजे ताका असोच एक प्रश्न केलो की त्या वेळार ताणें म्हणलें की निमाणें एकूच जॉन उरतलो अशें कितेंशें ताणें अशें अर्दुकुटे 50% ताणें तागेले सदाचे पद्दतीन म्हणलें. म्हणटकच म्हजे नदरेन सगळ्यांचेरूच जर कारवाय एकाच वांगडा करपाक गेलो ल्हव सोंपोवपाचोच जाल्यार कोणाक हळू हळू सोंपय न्ही. बाकीच्याय पक्षांनी कोणाक सोंपोवपाचें काम चलता पूण तशें न्ही शिस्तीन चलता तें. ती शिस्त सोंपोवपाक तरी शिस्त जाय न्ही. ती शिस्त बाकीच्या पक्षांनी सोंपोवपाक सुद्दां एक शिस्त आसा हांगा ती ना. लोकांक खबर आसा न्ही बाबा म्हाका एक कोण हांव एक पक्षाचो अध्यक्ष जावं हांव मुख्यमंत्री म्हाका दिसलें की एक बाबा प्रमोद म्हाका अडखळ करता पूण प्रमोदाक सोंपोवपा खातीर म्हाका एक ताका अर्थ ना न्ही. लोकांक कळपाक सुद्दां जायना न्ही आनी ताकाय कळूंक जायना म्हाका सोंपयला म्हणून. ताका राजकारण म्हणटा. हें राजकारण म्हाका हांगा दिसना. म्हणजे मातशी भुरगेपणां जाणीशी तितलें म्हणना फक्त कोंकणीन म्हणटा. काँग्रेस अगेन्स्ट काँग्रेस ऑन दी फेस ऑफ व्हेरी क्रुशल अधिवेशन कितें दिसता? हातूंत भितर सरकाराचें सामकें फावतलें न्ही. सरकार हें जे चल्लां पळय काँग्रेसीन हाजे फाटल्यान सरकार आसाच. नक्कीच सरकार आसा. तुमी ह्याय गजाली खातीर मनोहर पर्रीकाराक दोश दितात? ना दोश दिना. जबाबदार धरतात. ताणें फायदो घेवन घेवंकूच जाय न्ही. जर फायदो जाता जायत काँग्रेसचो कितें तर जे काही लोक पळय आसात तथाकथीत हे बंडखोर किंवा जे ज्यांनी शिस्त मोडले सगळे तांकां मनोहर पर्रीकर म्हण किंवा बाकीचे BJP वयले पळय आहा हांचो खंयच्यान तरी आशिर्वाद आसतलोच. कारण तांकां ते जायत न्ही. पक्ष सद्या गोंयांत शिल्लक नात. नवांतलो एक मोवीन कुशीक काडया आमी 8 जाण उरलेले तांचे 5 गट जाले सद्या. बाबूश 8 जाणांचे 5 गट जाल्ले आहा आनी वेल्यान एक सबू जॉनाचो गट. जॉनाचो गट ना. जॉन एकटोच पडला आनी ताजे कडेन आनी एक जे 5-6 कोण नेमल्या पळय स्पोक्स पर्सन म्हणून ते ताजे कडेन आसात. ते मनांतल्यान आमकां खबर ना केन्ना उलोवंक मेळटा म्हणटा आसा आसतले पण जॉना कडेन तशें कांय हें ना. ताजे फाटल्यान कोणूच ना. खंयची संघटना जेन्ना आसता पळय तेन्ना एक मनशाची अध्यक्षाची एक कॅपेसिटी आसूंक जाय. आपण फाटल्यान उलो मारलो जायत हजारभर लोक येवंक जाय. कारण काँग्रेस पार्टी गोंयांत कितली वर्सांनी सत्ता भोगल्या पण तशी फाल्यां जॉनान उलो मारलो जायत थंय कोण येवपाची परिस्थिती ना गोंयांत. कारण ताजो संपर्क ना लोकां कडेन. ताजो संपर्क आसलो पळय ते लोक काँग्रेसी आतां कुशीक पडल्यात. पण एक गजाल तुमकां दिसना की जेन्ना आमी सदांच काँग्रेसी बद्दल उलयताले आमी म्हणटाले हे सगळें निवळ जावपाक जाय जाल्यारूच काँग्रेस तारतली. आज कोण तरी ते सगळें निवळ करपाचो प्रयत्न करता आनी आमी म्हणटात की दीस इज नॉट पॉलिटिकली करेक्ट. पॉलिटिकली करेक्ट रावन निवळ जावप शक्य आसा सर?
पॉलिटिक्सान जर तूं निवळ रावतलो न्ही तर पॉलिटिक्स चलचेच ना. न्ही पॉलिटिकली करेक्ट रावन पक्ष निवळ करप शक्यच ना न्ही. शक्य ना. म्हणजे जॉन करता तूं भितर आनी जॉनान कितें करपाक जाय आशिल्लें अशें तुमकां दिसता? न्ही जॉनान समजय आतां समज 10 लोकांनी जर शिस्त मोडली न्ही तर एका दोगांक कोण बुद्ध शिवूंक येतली. हांवें पयलींच धडो दिवपाचो हय बाबा अशें केलें अशें जाता म्हणून. तुवें 10 लोकांक शोकस नोट धाडटा पळय 10 लाखचे पयस गेले न्ही आनी ते 10 एकठांय जाता मागीर. एकठांय जाता ते. आनी तशें लागीं आतां मेजॉरिटी तांची आहा. ज्यांनी शिस्त मोडली म्हणटा पळय तांची मेजॉरिटी आहा. आतां काँग्रेसीन ताचे पयलीं ही जाली प्रतिमा जाल्ले पळय कुतिनो ती आसली युवक आनी व्हडलें हें केल्लें अमूक करतलें कांय केलें ना ताणें वालांगना तेंच केलां. आनी जेन्ना तिचो बापूय निवडणुकीत रावता पळय तेन्ना ती कशी हाजे खातीर प्रचार करतली करूंकच शकना न्ही कारण बापाय कडेन वायटपण घेवचें पडलें. त्यामुळे ती दिल्लीक रावली किंवा मुंबईक रावली. तिका नोटीस धाडून आनी कितें केलें आतां आनी कितें शिस्त कितें करूंक शकता ते एट द सामकें लास्ट म्हणजे पक्षांत काडून उडयली जाली. 5 जाणां काडले रवीक काडलो जोकींग काडलो वालंका काडली. पक्ष उरलो खंय मागीर शिल्लक. रवी फाटल्यान लोक खूब आसात आनी रवीक आमी कितें म्हणून मागीर रवीक भरपूर मतां पडल्या लोकसभेक तो जिखून येवंक ना. पण सायजेबल मतां खूब पडल्या. किशोर अशें दिसता की जॉन कुड हॅव हँडल्ड दीस डिफरंटली. सगळ्यात महत्वाची तू प्रमोद एक प्रश्न बरो मांडला की जॉनाक काँग्रेस पक्षात निवळ करपाचें काम हेच उलयताले न्ही आमी जेन्ना आतां इलेक्शना उपरांत हेच उलयताले सगळे निवळ जावपाक जाय. एक्झॅक्टली आनी प्रत्येकाक दिसतालें की आतां निवळ जावकूच जाय. पूण कशें आहा प्रमोद हे निवळ करपाच्या कामाक हे हायकमांड जो आसा काँग्रेसचो तो हायकमांड ह्या जॉना फाटल्यान भक्कमपणे उबो रावंक जाय आसलो. तेन्ना जॉन ही खरी ताकद आसतली आसली. जॉनाचो शब्द हो शेवटचो शब्द अशें म्हणून जेन्ना 1-2-3 निर्णय असून स्पश्ट जातले आसले पळय तेन्ना बाकीचे ऑटोमॅटीक लिडर सारखे व्यवस्थित जाग्यार येतले आसले. तूं कितें म्हणटा हायकमांडान जितलो सपोर्ट दिवपाक जाय तितलो दिलो ना. अजिबात दिवंक ना. हायकमांडाचे नेमके जॉनाक आतां दिसता की जॉनाक हायकमांडानूच अध्यक्ष केलो त्यामुळे जॉनाच्या मार्फत हायकमांड आता गोंयचे पक्ष नितळ करतलो. पूण हे 2-3 जर आता ही शिस्तभंगाचे हो प्रकार फाटल्या दिसांनी तुका खबर आहा दिग्विजय सिंग गोंयान आयलो 2 दीस तो सगळ्या बरोबर उलयलो सगळें जालें. त्याच्या नंतर हे नोटिशे म्हणून कितें धाडपाचो प्रकार जालो. कालचो प्रकार तर तूं जाणाच की खुद्द शिस्तभंग समितीचे पदाधिकारीच येवंक ना आनी तेंच्यांनी तर तांकां कॅरूच करूंक ना. हे प्रकार जर हायकमांड जॉनाच्या फाटल्यान आसा हेची जाणीव जर ह्या सगळ्या लिडरांक आसा जाल्यार ते जॉनाक रिस्पेक्ट दितले आसले. ते ज्या अर्थान जॉनाक रिस्पेक्ट दिना त्या अर्थान तांकां खबर आहा की ह्याच्या फाटल्यान हायकमांड ना. म्हाका एक गजाल सांग तुवें तो विशय काडिल्लो आनी मागीर हांव मुखार गेले ते म्हळ्यार जी भालचंद्र नायकाची काँग्रेस हावसा भितर प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी प्रताप सिंग राणेचे आरोप जाले. तुका दिसता की तो जो एपिसोड आशिल्लो दॅट एक्चुअली चेंज्ड एवरीथींग इन काँग्रेस. जंय जॉनाक घडये आज मातशी सिंपथी मेळटा आशिल्ली किंवा जॉनाक आज मातसो सपोर्ट मेळटा आशिल्लो घडये जितेंद्र देशप्रभू तरी काँग्रेस हावसा येता आशिल्लो इट रीच टू दॅट लेवल जंय बिटरनेस तयार जालो इज बिकॉज ऑफ दॅट एपिसोड. तो विशय सामको काँग्रेसीच्या बाबतींत दुर्दैवी. प्रताप सिंग राणे विधिमंडळ फुडारी फाटली कितलीशींच वर्सां तो हातून आसा राजकारणान आसा. ताका एक गजाल हांव सदांच मानता की ताजे कडेन आक्रमक भुमिका ना आनी ताका सगळ्याकूच घेवन फुडें वचपाची बी ताकद आसा अशें हांव म्हणना. पूण एक गजाल निश्चित आसा की प्रताप सिंग राणेचें जें वर्तन आनी वागणें जें आसा न्ही तें खुबूच डिसेंट आसा. म्हण ताजे विशीं लोकांक आपलेपण आनी सहानुभुती ताका एका आदारान पळयता तें आमी ना म्हणूंक शकना. पूण अशा व्यक्तीचे बाबतींत विधिमंडळ नेतो न्ही तो म्हणटकर कितेंय जरी आसलें जाल्यार आपलीच सूर जरी आसली जाल्यार ती दुसऱ्याच्या माडामळान व्हरून पिवप आसना न्ही. म्हणटकच जॉनाचे बाबतींत जॉन मागीर आज कितें खुलासो करूं त्या व्यासपिठाचेर भालचंद्र नायकान येवन राणेचेर आरोप करप हें कशेंच कितेंच तातूंत शिस्तीन बसना. तूं शिस्तभंगाच्यो जर खबरी सांगता जाल्यार हांगाय हो शिस्तीचोच विशय. जॉनाचेर शिस्तभंगाची कारवाय जावपाक जाय हांव जावची म्हणिना पूण नैतीक नदरेन ताचो विचार जावपाक जाय. भालचंद्र नायकान थंय येवन व्यासपिठाचेर उलोवंक शकना न्ही तो. तुमकां हें दिसता दॅट वॉज अ टर्निंग पॉयंट. भालचंद्र नायक एपिसोड इन काँग्रेस हाऊस वॉज अ टर्निंग पॉयंट जंय जॉन लॉस्ट ऑल इज सिंपथी. प्रताप सिंग राणे बद्दल काँग्रेसी लोकांक खूब आपुलकी आसात आनी तांचे मागीर विचारभेद मतभेद कितें आसूं पण राणे मानताले ते. आनी अशें आनी भालचंद्र नायकान जो आरोप केला पळय तो तेन्ना सांगले त्यांनी आपले 10 कोटी रुपये दिले विले सगळे सांगले आनी मागले दिले 6 कोटी दिले वगैरे म्हणून.
मागीर जेन्ना तो SIT जेन्ना तो निवेदन करता तो म्हणटा की आपणा कडेन मागूंक ना, आपूण ताका केन्ना मेळोंक ना, आपलो कोण तरी एक डायरेक्टर आशिल्लो तो ताणें आपल्याक सांगलें की आनी पयशे मागले म्हणून, अशें जेन्ना तो सांगता पळय तेन्ना तातूंत तथ्य आसा की ना, तथ्य आसत घडी आमी सांगूंक शकना. सर तुमकां दॅट एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉयंट जंय जॉनाची उरिल्ली सिंपथी गेली. डेफिनेटली दॅट वॉज अ टर्निंग. आनी राणेन आतां खंय राणेन अशें सांगलां की जो पर्यंत जॉन अध्यक्ष आहा तो आपण काँग्रेस पांय दवरचो ना अशें ताणें सांगलां, अशें सगळे बातमी पसरल्या. ती कितपत खरी हांव नाका सांगपाक, पण कारण राणेक ते मन खंय दुखलेच न्ही. समजा भर ताणें पयशे मागलेले घेतलेले, पण तो आतां म्हणटा की आपले मागूं ना, आपणे दिवं ना, तो आपले सांगतालो. पुन्हा ते 6 कोटी खंयच्यान आयले पळय हाजेर कांय हें ना. डेफिनेटली कित्याक दॅट वॉज अ टर्निंग पॉयंट. थंय वातावरण इतलें बिटर जालें की मुखार ज्यो सगळ्यो गजाली घडये शिस्तीन जावपाच्यो आशिल्ल्यो ती कंप्लीटली डेमोलिश जालें सगळें. आमी मातशे त्या घटनेच्या मातशे फाटी येवया. एका इंग्लीश वर्तमानपत्रान ही हेडलायन हाडली की भालचंद्र नायकान अमूक इल्लिगल मायनिंग ओर एक्सपोर्ट करपाचो आसलो ताका, आनी ताका कांय अडचणी येताल्यो, त्यामुळे जॉन फर्नांडिसान एज अ MP म्हणून लेटर बरोवन ताका मदत करची ही बातमी येयली पेपराचेर. ही बातमी येयल्या उपरांत दुसरे दिसाची गजाल ह्या प्रेस कॉन्फरन्स. आता जॉन फर्नांडीस हो काँग्रेसचो प्रदेशाध्यक्ष, एक जबाबदार माणूस, ज्या व्यक्तीचो काँग्रेस पक्षाकडे कसलोच संबंध ना त्या व्यक्तीक घेऊन जॉन फर्नांडीस काँग्रेस हाऊसान जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि तो कुशीक बसता आणि त्याच्या कुशीक बसून तो मनीस एका काँग्रेस पक्षाचो आधारस्तंभ राणे प्रताप सिंग राणे ही व्यक्ती जी आसा ही व्यक्ती जर तू मायनस करशीत काँग्रेस पक्षापासून गेल्यार त्या काँग्रेस पक्षाक कांयच अर्थ उरोवंक ना सध्याच्या परिस्थितीन. तरी एक खंय तरी एक रिस्पेक्ट पक्षाक आणि जे कितें हें आसा सर्वसामान्य लोकांच्या नजरेन ते राणे खातीर आसा. कित्याक राणेचे ज्येष्ठत्व राणे हो सगळ्यांत दॅट इज एब्सोल्युटली टर्निंग पॉयंट. जॉन लॉस्ट ऑल हिज सिम्पथी. जॉनान त्या व्यक्तीक काँग्रेस भवनान हाडून त्याच्या कडसून आपल्याचेर जाल्लेल्या आरोपाचो खुलासो करपाचो म्हणून जे कितें ते प्रयत्न केलो तेतून अंगलटूय येयलो आणि तेतून त्यांनी काँग्रेस पक्षाची प्रचंड हानी केली. बरें, म्हाका लास्ट म्हणजे वेळ सोंपला किशोर, एका वाक्यां भितर जर सल्लो दिवपाक जालो काँग्रेसीक कितें सल्लो दितलो? काँग्रेस पक्षान सल्लो म्हणजे म्हाका आतां काँग्रेस पक्षाक केदोय व्हडलो तूं स्पेशल कन्सल्टन्सी सर्वीस कांयच फायदो ना. ही परिस्थिती जाग्यार येवपाक कशें आसता, कांय गोष्टी निसर्ग नितळ करतात, तशी परिस्थिती आणि निसर्ग काँग्रेस पक्षाक नितळ करू शकता आणि कांयच करू शकता. सगळे देवाचेर सोडटा. सर एक वाक्या भितर सल्लो सगळे देवाचेर सोडटा. काँग्रेस पक्ष म्हणटा पळय हो मुख्य विरोधी पक्ष, हो हांगा प्रबळ आसूंकच जाय. तो जर प्रबळ नासत जाल्यार सरकार खंयचे खंय पावतले. त्या खातीर हांव एक तांकां सांगत सल्लो दीत काँग्रेसवाले सगळे की तुमी सगळे विसरात आणि पुन्हा एक कडेन अधिवेशना पुरती तरी मातशे ओपोजिशन मातशे सरकारचे गोंयकारा खातीर ओपोजिशन म्हणटे रावात, मातसो अंकुश सरकारचे दवरात म्हणून. संजू एका वाक्यानूच सांगता की जॉनाच्या रागण्यान हुंदराच्या रागान खंय घराक उजो लाव जायना. राणे आसा पळय न्ही ताणेंच आतां हो पक्ष तसो मातसो ताब्यान घेवचो आणि बाकी सगळ्यांक मार्गदर्शन करचें आणि हो पक्ष परत ताका संजीवनी दिवची असो इतलेच पळोवंक शकता. म्हाका दिसता खूब स्पश्टपणान चर्चा जाल्या आणि स्पश्टपणान मतांय मांडल्या. विरोधी पक्ष जर तुगेलो इतलो फ्राक उरलो जाल्यार अल्टिमेटली लोकशाही फ्राक जाता आणि आमी लोक फ्राक जातात. ती जावची न्ही इतलीच सगळ्यांची अपेक्षा आसा. आणि काँग्रेसी भितर कितें तरी जाग्यार पडून एक प्रबळ विरोधी पक्ष म्हण ताणें आपली कामगिरी त्या अधिवेशना भितर दाखोवची इतलीच गोंयकारांची इच्छा. म्हाका दिसता सगळे काँग्रेसीचे पुढारी ही कार्यावळ पळयतात. मातशी तरी उजवाड पडल्यार पुरो. तुमी तिगी जाण आयले आनी इतली स्पश्टपणान मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.